आमदारान 2 दीस मागले. आज आयतो आज 7 पर्यंत म्हणजे आज 24-48 वरां जाता. 2 दीस मागले हो प्रश्न सॉल्व करपाक. आमी सीएमाक सांगलें की हे सगळे आमदार सॉल्व करलो 2 दिसां भितर. आज 7 वरांचे सांजे 2 दीस जाता. पूण अशी परिस्थिती न्ही आनी जे जीपवाल्याची मागणी आशिल्ली की कावंटर जो गोवा टुरिजमाचो आसा तो बंद करप तुमची मागणी आसा ती सीएमा कडेन मागली आनी ऑफलायन चालू करपेक काल सीएमाक सांगलें. मागीर आमदारान सांगलें की कमिटी बरोबर आपूण बसता आपल्याक 48 वरां दी म्हणजे काल 24 वरां जाली. आज 7 वरांचेर सोंपता टायमींग सांजचो आनी आपूण तो सॉल्व करता हेंचे कमिटी वांगडा बसून. आज हें कितें जालें म्हाका खबर ना. चालू बाई कशें जालें अकस्मात तीन जो गाडी येयला पळय साहेब त्या गाडी आमी बुकींग कॅन्सल करपा जाय. कॅन्सल करपा जाय पयशे रिफंड करपा जाय. तेगे पयशे रिफंड जातले मरे अध्यक्ष घे वाज तुझी पाट वयला साहेबावला ते वाडून भाडा साईड बंद केली. सो गाडी ऑलरेडी भरलेली आसा तो सोडटा म्हणल्या आनी कोणाली रिफंड करता म्हणल्या आनी सो गाडी बुकींग घ्यायला बसले सो गाडी सोडटा म्हणल्या 97 गाडी लास्ट डायरेक्ट भरपा आमचे रोटेशना वयल्यो त्यो गाडी ज्यो येयल्या पळय मोदी बोलल्यो गाडी भरच्यो ह्यो सोयी गाडी गेस्ट देवपाचे आमचे रोटेशनाचे गाडयेर वचपाचे. आमची डिमांड गाडी साहेबान आणि विनय भाईन एक प्रस्ताव हाडला सीएमान नेमकी की ज्यो गाडी आसा ऑनलायनीच्यो सो गाडी कितें ऑनलायनीक बुकींग केल्या त्यो गाडी बुकिंगाच्यो त्यो गाडी वचपाच्यो आनी तुमच्यो गाडी ऑफलायनीन गाडयो त्यो सोडपाच्यो. आमची एकूच रिक्वेस्ट आसा ज्यो ऑनलायन गाडी पळय त्यो बुकींग जाल्या त्यो गाडी आमी रितसर आमच्या रोटेशनाची गाडी धाडटले आनी त्यो ज्यो गाडी त्यो गाडी रोटेशनाचेर त्यो गाडी मुख्यमंत्र्यांक कितें जालां फाल्यांच्यान कितें ऑफलायन हेजेर उलोवप जातलें. विनय भाई जो आसा विनय भाई हेजेर योग्य तो तोडगो काडटलो अशें म्हणून सांगला. साहेबानू तेच सांगला डेप्युटी कलेक्टर गायगोडकर साहेब आसा पळय ताणें तेच सांगला. पूण आतां ऑफलायन रोटेशनाच्यो गाडी येतल्यो ऑफलायन रोटेशनाचेर गाडी आमी हे करतले असोसिएशन हे करतले पूण ऑफलायन 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 आनी मागीर उलोवप चालू उरतलें. उलोवप चालू विनय भाईचो कितें आसा तुमी विनय भाई कडल्यान विनय भाई तुम आगे बढ़ाओ. विनय भाई तुम आगे बढ़ाओ. विनय भाई तुम आगे बढ़ाओ. दूधसागर महाराज की दूधसागर महाराज की दूधसागर महाराज की. भाई आज जे सिच्युएशन जाल्लें तेजेर कितें म्हणपाचें. एक्चुली काल आमदार आमी सगळे पार्टीचे विलास देसाई मच्छिंद देसाई बालाजी गांव आमचो विशाल परब हे सगळे सीएमा बरोबर काल मिटींग केली आनी आमदारा बरोबर काल आमदारान सांगलें हो इश्यू 2 दिसां भितर सुट्टा म्हणून आज पर्यंत 7 दिवसां 7 पर्यंत सुट्टलो. आनी पयर मिटींग जाल्ली धारबांदोडा कलेक्टर ऑफिसान लोकल टूर ऑपरेटरा बरोबर तेजे प्रमाणे ते म्हटल्यार आज 7 पर्यंत 2 दीस मागले आमदारान.
सेवान झाले आमदार ऑपरेशन सोडायचं म्हणून काल तुम्ही आणि पडू नका इथून बरे बरे सुट्टा म्हणून आणि सकाळी फुडें एक 9 सुमार हांव वचपा भायर सरयलो बॉम्बे 9 सुमार मच्छिनाचो फोन आयलो तो मला हांगसर लोकांक अरेस्ट करता आणि पोलीस फोर्स आयला अकस्मात कितें जालें काय कळना म्हणून आमी सगळे धांवून आयले पळय जाल्यार हांगा DYSP आसा कलेक्टर आहा बाकी पोलीस फोर्स आहा आनी सेमा कडेन उलोवप जालें सेमाक सांगलें की हे गांवचें वातावरण बिगडटलें सेमाक म्हणलें कितें आसा तश्यो ऑनलायन कितें घेतल्याच्यो गाडयो 4 आसा म्हणजे त्यो सोडूंक लागलो आनी ऑफलायन कितें आसा त्यो बी पुणे जाय घेता ऑफलायन 3:30 पर्यंत टायमा प्रमाणे सोडना त्या प्रमाणे आज ऑनलायन हे आता बंद केला सध्या आयची दिसा खातीर तो बुकींग घेवचो ना आनी ऑफलायन आता गाडी आता सोडटले पूण हे चालू जालें काय कशें कितें आज सांजे आज तिळसर बसतले आमी म्हणजे आपली विराज आसतलो पक्षी आसतलो आनी कमिटी खापयची मग जीडीसी चेअरमॅन आसतलो काय तिथे आसपाक ते सांग आज सुट्ट 2 दिसांनी आज भाई जवळ 36 वर्सां हो धंदो चलता आज पर्यंत अशी केन्नाच पुलीस बंदोबस्त आनी हे जावना तेन्ना तेजेर कितें म्हणपाचें आसा तुका सदांच आमी गांवचे बरोबर रावल्या सदांच रावल्या हेजे पयलीं म्हाका याद जाता लेस्टर म्हणटो एक मनीस आशिल्लो तो भायले गॅस सगळे भायले गॅस सांगतालो भरून भरून वरतालो आमकां कांयच भाडी नाशिल्ली गांवची लोकां तेन्ना मनोहर पर्रीकर आनी हांव फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्लो हांवें डिसिजन घेतलें की ह्या भागाच्यो मोले आनी पुळे पंचायती लोकांकूच ते एलाव करचे कारण हांगा वायल्ड लायफ लोकांक लाकडां काडपाक मेळना धंदो करपाक मेळना म्हणून हो धंदो गांवच्याकूच दिवचो म्हणून तेन्ना डिसिजन घेतलें आनी त्या प्रमाणे आमी 98 गाडी म्हाका रेजिस्टर केल्यो गांवच्या लोकांक फक्त ह्याच दोनी पंचायतीच्या लोकांक ते तशेंच फुडें उरचें म्हणून आशिल्लें आनी आज पर्यंत तें चलतालें आज कितें जालें तें सकाळीं फुडें अकस्मात कितें जालें म्हाका कांय खबर ना म्हणून हांव सीएमा कडेन उलयलो सीएमान म्हणटा तुमी पयलीं आशिल्लें तें आतां चालू करा म्हणटा आज आनी मागीर कितें जालें उलोवया म्हणटा पूण हेच जर पयलीं सांगलेलें जाल्यार आज अशी सिच्युएशन येनासलें न्ही सीएमा कडेन कितल्योश्योच मिटींग जाल्यो आमदारा कडेन मिटींग जाल्यो चेअरमॅना कडेन ते संदर्भात जाल्यो आनी कमिटी सदांच झगडत आसा रात दीस भोंवत आसा दिवाळी म्हणना लक्ष्मी पुजन म्हणना तरी ते बाबडे न्याय मेळपा खातीर वयता जाल्यार हे डिसिजन जर मुख्यमंत्र्यान पयलीं घेतलें जाल्यार आज हे सिच्युएशन येनासलें हेजेर कितें म्हणपाचें आसा भाई मुख्यमंत्र्याची कांयच चूक ना मुख्यमंत्री दोन्ही बाजू आयकता टूर ऑपरेटराच्यो सर्वीस प्रोवायडराच्यो आणि एखाद्या वेळी ते कोणी मिसअंडरस्टँडींग केलें आसतलें गेलें पूण आतां म्हाका दिसता निश्चितपणे पर्याय येतलो आयची म्हाका दिसता पूण हे सगळें जालें ताका कारणीभूत जीडीडीसी चेअरमॅन आसा काय कितें हांव कोणाकूच दोश दिना आमदाराक सुद्दां हो बरे भशेन ऑपरेशन सोडलेलें जाय काल तेणें सांगलां आज ऑपरेशन 2 दिसां कडेन सुटलो काल सांगलेलें म्हणजे आयचे 7 वरां भितर सुट्टलो हो तेजेर सांगपाचें एकूच अशें पूण आज जो पर्यंत हेंगेली मागणी मान्य जाय जो पर्यंत मागणी मान्य जायना तो पर्यंत तुमचो तांकां तेंको आसतलो हे असोसिएशनाक आमी सदांच दुधसागराच्या टूर ऑपरेटर म्हाका दिसता पयले वर्स सुद्दां उद्घाटनाक आयला केन्नाच म्हाका टूर ऑपरेटर हांव आमदार आसूं नासूं म्हाका केन्नाच आपयनासतना ते रावना सदांच 2 ऑक्टोबराक टूर ऑपरेशन सुद्दां ताचें हांगसर आपयताले म्हणजे स्वागत करताले आनी उद्घाटन करून आमी हांगसर टूर ऑपरेशनाक सुरू करी आज अकस्मात कोणाक कांय खबर ना एक्चुली हांगसर शिस्त आसताली लायनीन गाडी नंबरान गाडी लागताले प्रत्येकाचो नंबर आज समज 40 गाडी गेली जाल्यार वयले नंबर नेक्स्ट डे येताले आनी हें रोटेशन चालू आसा आज अकस्मात सकाळी फुडें पोलीस फोर्स येतकर हें कळ्ळें सगळ्यांक हांव सगळे आमच्या दुधसागर टूर ऑपरेटर असोसिएशनाच्या सगळे ओनराक सांगूंक सोदता कितें म्हणून की ज्यो गाडी आतां ऑनलायनीक गाडी धाडल्या पळय त्यो गाडी रोटेशनाची न्हू त्यो गाडी गॅस्टाक त्रास न जाता त्यो गाडी आमी दितले आनी ज्यो गाडी आतां येयल्या पळय त्यो गाडी आपल्याले रोटेशनाचेर रावतले आनी आमी जो गाडी पळय आतां आमगेली इतलीं वर्सां शिस्तीन चलता तीच शिस्तीन आमी मुखार आमगे धंदो चलोवपाक आमी सुरवात करतले
असोसिएशनाचो एक नियम आसा की कोणी जर त्या नियमाचे उल्लंघन केले जाल्यार ताका किती तरी फायन तुम्ही घालता जावन तेंचे 2-3 गाडी बंद आतां हेंचेर कशें हो जो कितें नियम आसा आयज धंदोच सुरवात जालना आमी कितें म्हणटा 2 ऑक्टोबराच्यान हरशी 2 ऑक्टोबराक सुरवात करपाची पूण आमी जुलय म्हयन्याच्यान हो प्रोसेस चालू करीत येयल्ले आसा तुवें वदळ सांगल्या प्रमाणे दिवाळी म्हणनासतना लक्ष्मीपूजन म्हणनासतना आमी घरदार बायल भुरग्यांक सगळ्यांक सोडून रस्त्यार सीएमा फुड्या आमदारा फुड्या कोणा मध्यस्थी करपी आमचे लोक बालाजी सारखे सरपंच असे जायती लोक आतां विनायक भाई विलास अशी जायती लोकांनी आमकां मदत केल्ली आसा आनी इतली तेंका सुद्दां आमची चुरचुऱ्या पूण हांव इतलेंच म्हणटा म्हाका खूब दुख्ख दिसलें की आमचे जे ओनर आसा कित्याक बळी पडले कित्याक बळी पडले ह्या दुस्साक राजाक कित्याक तुमी बिलिना हांव इतलें रिक्वेस्ट केला कितें जालें तें जालां आतां आमी एक हेणया इतल्याच रिक्वेस्ट कोणू आतां मुखार तुमकां परत फोडपा तयार करतलो तेका आनी परत आनी हें करिनासतना आमी आमगेची शिस्त आसा त्या शिस्तीन मुखार या